इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोलायंतली वो उंच सर्गावेली जावं. पूण आकाजान परतीपाड केलो, ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडोयल्ली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय? बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवाद चली कोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इम्मानुएल म्हूण गे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्ले देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब, हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजी कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय, सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सोबा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हेब्रांक बरयलेलें चिटेवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयल्लो आसा त्या प्रमाणें तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगळोच समृद्धी प्रमाणें ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे पयलीं बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. ह्याच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावट योद जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
एलिझाबेथाचे गर्भेस्तपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोंगरान देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जालेले आंकवार सुयशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाच्या चोड आपुरबायेची, सर्वेस्पूर तुजें सवय आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भे जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव वर तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पूर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं सोंबून ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवचें आसाय ते पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पूर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. त्या मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिरो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवान मनशाक आपुरबायेन रचलो, पूण देवा सोरशिलो मनीस पयस वेता. पूण देव मनशाक सांडिना आनी सोडिना. देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडून मनशाक ह्या पातकांतलो सोडयता. आयज आमी देवाचो पूत जावचे वीज बी एनाउन्सिएशन ऑफ द लॉर्ड ही परब समर्पिता. मारिया पयलीं देवदूताची उतरां आयकून भियेली, पूण ती देवाच्या उतराक पाळो दिता आनी देवाच्या पुताची आवय जावंक राजी जाता. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी बाकीत करता, एक तरणी बायल गर्भे जाल्या, ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हूण ताका नांव दवरतली. आमी सगळीं देवाची चड आपुरबायेची. तो आमचो खूब मोग करता, पूण आमी त्याच्या उतराक पाळो दिना. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमकां जाय ते भाशेन जियेता. आमकां तर कोणूय सांगत तूं वायट जिवीत जियेता म्हूण तेन्ना आमी ताका रोखडींच म्हणटा, तूं म्हाका सांगूंक कोण, हांव म्हाका जाय तें करतलों. आमचें जिवीत खंय आसा काय? जेजूच्या तत्वां मुळांचेर वो संवसारी बुळवलांचेर. पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करूंक, मागण्यांत वेळ सारूंक, जिविताचेर नियाळ करूंक आनी बदलूंक, कुमसाराचे संस्कारांक वावरूंक, देवाचे बोगसणे जोडून घेवंक देव आमचो मोग करता आनी आमकां आपले वेंगेन घेवंक रावता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या जिवितांतलें वायट पयसावंक मागण्यांच्या बळान जेजूचो आदार मागुया.